गुड गुड. आम्ही आता लाला की बस्ती हांगा आसा. तुम्ही जाणा आम्ही कितलेशेच व्हिडिओ हांगा लाला की बस्तीन हेच्याय पयलीं काडलेले आसा. आणि ही फेमस लाला की बस्ती थियेची आयज आम्ही हांगा येयला तेजे एक रिजन आसा. ते म्हटल्यार आमच्या फाटल्यान जर तुम्ही हो रोड पळयतात, हो जो रोड आसा, हो रोड आता ह्या जाग्याचेर ह्या लाला की बस्ती हे शेत, हे शेताक लागून ही जागो, हो जो जागो हा तो शेताक लागून ह्या लालांनी तो घेतलेलो. आणि आता तो लाला वेपारी आसा तो हे विकीत हा. सगळे हांगा घाटी भरलेले हा, सगळे मायग्रंट भरलेले हा. आणि तेंच्यांनी हांगा घरां बांधल्या, रूम बांधल्या. शेताच्या जमनीचेर त्यांनी आता सगळे इलिगल कन्स्ट्रक्शन केला. आणि हांगाले जे MLAs आसा नाजाल्यार जे पंचायत बॉडी नाल पंच मेंबर आहा ते सगळे तांकां सपोर्ट करता. आता काल आमकां एक फोटो मेळ्ळो तेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगा एक रोड बांदता. आणि त्या फोटोवान पंच मेंबर हांगाली प्रिती आरोलकर ही पंच मेंबर ही हांगा रावन रोड करून घेताली. हांगा जेन्ना कोर्टान हायकोर्ट एक पेटिशन घातलेले 192/10 ह्या रीट पेटिशनान ऑर्डर आसा हे डेमोलिशनाक काडला, डेमोलिशन करपाक जाय म्हणून. हे सगळे इलिगल हा म्हणून 2010 हे पेटिशन घातलेले. तेन्ना एक 35 घरां आसली हांगा. ते जाल्या उपरांत हांगा कोमदादचो जागो, कोमदादूय काय करिना, पंचायतूय काय करिना, MLA काय करिना, आणि खंयचोच रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा ह्या हेचेर एक्शन घेयना. आता हांगा ऑलमोस्ट 150 वयर घरां जाल्ली हा. 35 घरांचेर स्टे ऑर्डर येयल्ली 2010. 150 वयर हांगा घरां जाल्या. आणि हांगा ऑलमोस्ट 500-600 कितें तरी वोटींग जालें. 500-600 कितें तरी वोटींग हा हांगा ह्या वॉर्डान. तुम्ही पळयता हो रोड आता करताना ती पंच मेंबर होते उबी आसली आणि हांगा ती तांकां आता रोड करून दिता मायग्रंटांक. आता आमी मागीर हांवें सेक्रेटरीक मेसेज केली, ताका फोटो धाडले. सेक्रेटरीन म्हाका सांगलें की येवन तूं सकाळी मेळ, सोमारा मेळ. शेनवारा घडलें. आयज वचून आमी सेक्रेटरीक मेळ्ळे. सेक्रेटरीन आमकां सांगलें की तेणें डिस्कस केलें पंच मेंबरा कडेन. पंच मेंबर प्रिती आरोलकर ती ताका सरपंचाक सांगता की पंचायत काय करिना म्हणून तांकां खंय आपूण ते लोकांक हेल्प करपाक लागून हो रोड बांदून दिता, आपूण बांदून दिता विदाउट पंचायत NOC नाल विदाउट कोमदाद NOC, कोणाची NOC नासतना आपूण रोड बांदून दिता. आता ही प्रिती आरोलकराक तिका सांगपाक सोदता, एक मेसेज दिवपाक सोदता की तूं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता सध्या. तुजेर आमी कंप्लेंट फायल करतलेच. आमी आतां ऑलरेडी रोड स्टॉप करपाक एक लेटर दिल्लें आसा पंचायतीन. आतां तुजेरूय कंप्लेंट फायल जातली की तूं बींग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा इलिगल एक्टिविटीज करता. तुका आतां सेक्रेटरीन सांगलेलें आहा ते इलिगल म्हणून. सेक्रेटरीन तुका कळयल्लें आहा की हें चल्लां ते इलिगल म्हणून. जाल्यार तूं हे आतां रोड बांदला, आतां तूं फाल्यां हांगा डांबर घालतली, फाल्यां कॉन्क्रीट घालतली आणि आमच्या शेताची तुमी ऑलरेडी पाट घातलेली आसा. हांगा A to Z हांगा जें कितें दिसता रोड हें घरां हें सगळें इलिगल आहा. सगळ्याक हायकोर्टाची डेमोलिशन ऑर्डर आसा. आता जेन्ना ही पंच मेंबर हांगा येवन हें काम करता, फूल पंचायत बॉडी हेका सपोर्ट करता, कोणूच हेचेर एक्शन घेयना. आमी इतलेंच सांगपाक आयज हो व्हिडिओ काडटा की हांगा जी थिवी पंचायत आसा तेचे जे मेंबर आसतलो, सेक्रेटरी आसतलो, नाजाल्यार BDO आसतलो, हे सगळ्यांक पंचायती कडल्यान सुद्दां BDOक लेटरां गेल्ली आसा, कलेक्टराकूय लेटरां गेल्ली आसा. लोकांचे प्रेशर जेन्ना लोक प्रेशर हाडटात लोक तेन्ना ती लेटर करतात, पूण त्याच्या फुडें फॉलोअप म्हणटा तो जायना, नाजाल्यार तेचेर एक्शन ती जायना. बिकॉज हांगा जो BJPचो MLA आसा निळखण हलनकर, नाजाल्यार त्याच्या पयलीं आसलो आमचो त्याच्या 2 टर्म पयलीं आसलो किरण कानोळकर. हे सगळे ह्या इलिगल वोटर्स जे मायग्रंट वोटर्स आसा हे सगळ्यांक लाला बेपारीचे जे मायग्रंट वोटर्स आसा ते सगळ्यांक ते हांगा सपोर्ट करता. आता आमी जाणा की हांगा कितलेशेच गोंयान आयज बांगलादेशी मेळत आहा. बांगलादेशी रावतात, बांगलादेशी धंदो करता. पयर तुमी पयला बांगलादेशी कलंगूट हॉटेल चलयताली आवयन चेडो. आमकां डावट आसा की ह्या एरियेन भरपूरशे बांगलादेशी आसतले. हेचेर खंय ना खंय तरी पुलिसान एक्शन घेवपाक जाय, चॅक करपाक जाय, व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय की ही घरां बांदता कोण, हांगा रावता कोण. आमकां 100% डावट आसा की हांगा बांगलादेशी रावता. जशे कोलवाळे मुशीर ऑलरेडी धरलेले गेल्या फावटी निळखण हलनकराचे ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन
तेका ज्या वॉर्डांचेर 580 मतां पडल्या 750 त्या वॉर्डाचेर ऑलरेडी बांगलादेशी धरला. तशेंच आमकां डावट आसा की हे तेच्या जी वोटींग वोट बँक आसा बीजेपीची वोट बँक जी हांगा केल्ली आसा तितून बांगलादेशी 100% आसतले. प्रोटेक्टेड बाय हांगा तेंचो जो मालक आसा बापूय आसा तो लाला बेपारी आसा आनी हो लाला बेपारी तांकां प्रोटेक्ट करीत आनी आतां हांगा न्यू पंचयला प्रिती आरोलकर म्हणून ती तांकां प्रोटेक्ट करता. सो हे थियेकारांकूय आमी अपील करता की आतां आमची एक कॅम्पेन चलतली. आमी हें आतां खूब जाल्लें आहा. हें खंय ना खंय तरी आमकां बंद करपाक जाय, हें आमकां मोडपाक जाय. तेका लागून आमी सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय. थियेच्या लोकांनी थियेच्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय. आमी एक टुरूय दवरतले लालाकी बस्तीन, सगळ्या लोकांक हाडून दाखयतली की आमच्या जाणट्यांनी जी दवरलेली जागो कमदाद जागो आयज कसो एका घाटयाक विकलो, त्या घाटयान कशी हांगा शेत रोवपाक म्हणून घेतलो जागो आयज कशी हांगा सगळी इल्लीगल बस्ती करून दवरल्या आनी आमचे थियेचें नांव पाड केल्लें आसा. आयज थिये म्हटल्या बरोबर पयले उतार येता ते लालाकी बस्ती, म्हणजे हितून थियेचें कांयच येना. सो हें खंय ना खंय तरी आमकां इरेज करपाक जाय, हें डेमोलिश करपाक जाय. हें सगळें इल्लीगल आसा. सो लोकांनी आमच्या वांगडा रावचें. आमी लोकांक अश्युरन्स दिता की हांगा ही जी बस्ती आसा ती डेमोलिश आमी करतले म्हटल्यार करतले. कोर्टानूय आमी वयतले, आमच्या लिगल एडवायजूय घेतले. ऑलरेडी जे पयलींचे रीट पेटिशन आसा ते डेमोलिशन आसा ते कित्याक जावना हें फॉलोअप घेवन आमी सगळें करतले. आयज आमचे जे थियेचे भुरगे आसा हांगा, आयज ह्या भुरग्यांनी कितलेच फावट पंचायतीन ग्रामसभेक हो विशय मांडलेलो आसा, कितलेच फावट ते उलयल्ले आसा. हेच्या पयलीं ग्रामसभेन पुलीस सुद्दां हाडलेले आसा पंचायतीन ह्या भुरग्यांक आडोवपाक. सो हे रितीचे सगळे गजाली हांगा पंचायतीन चलता. हांव हांगा नवीन जो सरपंच येयला ताका सांगपाक सोदता, आतां तुमची न्यू बॉडी जाल्ली आसा. हें पयलीं कितें जालां तें जर तुमकां कंटिन्यू करपाचें आसा जाल्यार तुमी फोंडान पडटले. एक क्लियर कट मॅसेज दिता. हेच्या पयलीं आमचो MLA नासलो भितर, सो आमचो आवाज भितर पावनासलो, नाजाल्यार कोण आमकां तितले सिरियस घेयनासले जे मिनिस्टर आसता नाजाल्यार ऑफिसर आहा ते. पूण आतां एक सांगपाक सोदता, आमचो MLA भितर आसा, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह भितर आसा. सो एवरी सिंगल गजाल जी तुमी हांगा जे इल्लीगल करतले ती असेंब्लीनूय पावतली, कलेक्टराय कडेन पावतली, रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन पावतली, CMI कडेन पावतली. आतां आमकां पळोवपाक जाय की हो CM जे हिंदुत्वाचे गजाली सांगता जाल्यार हांगा जे बांगलादेशी बीन कोण कोण रावता आसतले तेंचेर तो एक्शन घेतलो काय ना. ह्या इल्लीगल मायग्रंट कोण हांगा येवन रावल्यात, हे बेपारी फेपारी कोण कोण खूब जाण आहात, हे जे हांगा येवन रावल्यात तेंकां हो CM सपोर्ट करतलो काय ना. हेंच्यांनी आमचे गोंयचें नांव पाड केल्लें आसा, हेंच्यांनी आमचे गांवचें नांव पाड केल्लें आसा. आमचे गोंयचे आमचे आनी आमच्या गांवची जी पीस आसली, जी शांती आसली ती सगळी काबार करून दवरल्यात. हे सगळे इल्लीगल धंदे करता. आतां तुमी पळयतात हांगा तेंच्यांनी ऑलरेडी शॉपां काडलेलीं आहा, म्हणजे हांगा फाल्यां मार्केटूय जातलें. ह्या लेवलाचेर तेंच्यांनी हे सगळें केल्लें आहा. आनी फुडें जर तुमी पळयत ही सगळीं घरां इलेक्शना पयलीं कांयच नासलें. हे सगळीं जी घरां आसा ती इलेक्शना टायमार हेंच्यांनी बांदून दिल्या, फक्त वोट बँकाक लागून. व्हडल्या इलेक्शनाय कडेन बांदून दिली आनी पंचायत इलेक्शनाय कडेन बांदून दिली. सो हें खंय ना खंय तरी बंद करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आमी लोकां कडेन इतलेंच मागता की तेंच्यांनी आमच्या वांगडा रावचें. पंचायत बॉडीक आनी पंचायत मेंबराक सांगपाक सोदता की तुमी खूब इल्लिगलिटीज केले थियेन. बिल्डिंगे तुमी 100 मिटरचे रोड नासतना हाडले, तेचेरूय आमचे फाल्यां ऑब्जेक्शन्स आसतले, तेचेरूय आमचे RTI आसतले. सो थिये जी तुमच्या हातीन तुमी घेतलेली, तुमच्या बापायचो फात कशी जी थिये चलयताली पळय, तो बापायचो फात आतां कंप्लीट जालो, पुरो जालो. जितले तुमी खावपाक जाय चोरपाक जाय ते चोरलेले आसा. ह्या फुडें तुमकां चोरपाक दिवचे ना. आनी हे जे मायग्रंट वोटर्स आयज जे उठतात, कोणाच्या खुस्त्यार उठतात ते निळकंठाच्या खुस्त्यार उठतात, नाल्यार BJPच्या नाल्यार CMच्या कोणाच्या खुस्त्यार उठतात, तांकां मेसेज दिवपाक सोदता की उडपाचें बंद करा. त्या रेव्होल्युशनरी गोन्स येयल्ले आसा, आमचो MLA आसा आनी आमचे थियेचे भुरगे आसा. देव बरें करूं. फोटो प्रूफ
लास्ट टाइम तो व्हिडिओ काढलेले पण त्यांना हे काय डबल माळ्याचे घर बांधला बंगलो आता बांधला होय पावली बस्ती 2 झाली मरी मागे काम चालू आहे पण चालू आहे कोण दिवतो ना किती झाले आपण गेलो ना फोटो घे या इतले मरे पाल्या हा मेहनत काही फुकट होतो तिथले आम्ही टाइम दोन सगळं काम दोन जाणं तर म्हणून त्याच्यात पोटा दिले काय आपल्याला सांग पोया तो एकलोच करता मरे नो रे म्हाका एक सांग तुम्ही आता गव्हर्नमेंट सर्वंटची आता ऑथॉरिटी बी आहा ती कित्याक आसा सगळं कितें ते एकाच्याच पोटार दिला तो मनूजच नव्हतलो हे जालें मरे जावचें ना रे ते इतले कित्याक आमीच उठचे पडटले मडगांव ह्या नासले न्हू जावचेच नासले म्हणून ते काय शूटिंग काडटा पिक्चराचे आत करता चालू चालू अरे होय ओकाडा तुझा फॉरवर्ड कर
तुझे हे घे RTI घे RTI मारता आता तुम्ही पळयले की आम्ही जेन्ना आता हांगा लायव्ह व्हिडिओ करताले तेन्ना थंयचे जे मायग्रंट असले ते मायग्रंटांनी एकामेकाक फोन मारले, सगळे जाण एकठांय जाले आणि तेंच्यांनी आमचो व्हिडिओ रिकॉर्ड केलो, म्हाज्या गाडयेचो रिकॉर्ड केलो, म्हाजो केलो, आमच्या भुरग्यांचो केलो. म्हणल्यार ते कितें दाखोवपाक सोदता की आमी हेंका गोंयान भिवन रावपाक जाय. हे कोण तरी गुंडा येयल्यात, दादा येयल्यात, माफिया येयल्यात आणि आमच्याच गांवान आमी हेंका भिवपाचे. हे जाय तशे व्हिडिओ काडटले, जाय तशे येतले. आता ते आमच्या फुड्यान उभे रावले म्हटल्यार हेंका दिसले की आमी भिवन वयतले नाल्यार हेंका हेंच्या तोंडाक लागतले आनी कितें तरी इश्यू करतले म्हणून. म्हणजे तेंका तशें असले. ही परिस्थिती आयज आमच्या गोंयान जाल्ली आसा की हे मायग्रंट हे घाटी येतात आणि हांगा अशी दादागिरी क्रिएट करता की तेंका दिसता की तेच हांगा तेंच्यांनी हांगा गांव विकतो घेतलेलो आसा, आमचो जागो विकतो घेतलेलो आसा आणि ते आपणाक जाय ते करपाक शकता. हे सगळ्या थियेकारांक कळपाक जाय, ज्या लोकांनी ह्या निळखंटाक, ह्या किरणांक, ह्या TMCच्या ह्या मामीच्या ते किरणांक जे वोट मारल्या तेंका सगळ्यांक कळपाक जाय की हे घाटयांक कशे राखतात, घाटयांक कशे पोसतात आणि ते घाटी कशे दादागिरी करता. मुद्दाम आख्खो गांव घेवन हांगा येतले करतले लोकांक कळपाक की पंच मेंबर, सरपंच, सेक्रेटरी, BDO तुमच्याकडे सगळ्यांकडे लेटरां येतली, कलेक्टराकडे लेटरां येतली, रेव्हेन्यू मिनिस्टराकडे येतली, DCP कडे येतली, आमच्या नावान येतली. आमकांय पळोवपाक जाय की तुमी हे इलिगलिटी, हे लाला बेपारी आनी तेचे जे मायग्रंट सगळे भरला तेंका कशे तुमी प्रोटेक्ट करता ते, इवन कोमतात. देव बरें करूं.